लोकाचे शुभ वर्तमान पयलो आविसूर बोड 26 ते 38 पर्यंत. 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या एका नगरांत देवान गाब्रियल दूताक एके सोयरीक जाल्ली आंकवारी सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचे नांव जुजे आसले आनी आंकवारीचे नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमन तुका देवाचे चोड अपुरबायेचे, सोर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. हे ताचे उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचे शिंवासन सोर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचे राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन उत्तर पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिलो कडसरलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.